विसापरांत तुमकां येवकार। राज्यात 15 आणि 16 सप्टेंबराक श्री श्री रविशंकर हांचो विज्ञान भैरव ह्या आध्यात्मिक विशयाचेर 2 दिसाच्या व्याख्यानाचे आयोजन आसा। बांबोळेच्या डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात ही कार्यावळ जातली अशी माहिती सभापती प्रमोद सावंतान दिल्या। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। स्पिरिच्युअल लीडर श्री श्री रविशंकर गुरुजी हे येता 15 आणि 16 अशा 2 दिसां खातीर त्यांचो विज्ञान भैरव हो कोर्स गोंयांत आमी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ह्या स्टेडियमात हांगासर पूर्ण सगळ्या गोंयकारां खातीर आनी श्री श्री रविशंकराचे जितके फॉलोवर्स आसा फ्रॉम आउटसायड द गोवा ऑल्सो फ्रॉम कर्नाटक महाराष्ट्र ह्या सगळ्या खातीर 2 दिसाचो कोर्स जो आसा तो आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा। तशेंच श्री श्री रविशंकर जी पद्मभूषण अवॉर्डी आसात, त्याच बरोबर ते तितकेच म्हत्वाचे आसा। ह्या कोर्साच्या निमित्तान हांव मुद्दामून ताची स्पेशलिटी जी आसा स्प्रेड इन 155 कंट्रीज अँड वीच टच टू अराउंड 375 मिलियन्स ऑफ द लाईव्स विजिटर्स असे जवळपास 155 कंट्रीचेर वचून सगळ्या लोकांक मार्गदर्शन करपी आणि आतापर्यंत 370 मिलियन लोकांच्या लायफाकडे टच करपी, लोकांक उपदेश करपी असे आमचे वर्ल्ड स्पिरिच्युअल गुरु श्री श्री रविशंकर गुरुजी जे आसा गोंयांत येता, त्या खातीर मॅक्झिमम लोकांनी आपले प्री रजिस्ट्रेशन जे आसा हे प्री रजिस्ट्रेशन ह्या प्रोग्रामा खातीर करप अत्यंत गरजेचें आसा आनी ते प्री रजिस्ट्रेशन करपा खातीर आमी ऑलरेडी रजिस्टर सगळे ताजेर आमी आमचे इन्विटेशनाचेर कॉन्टॅक्ट नंबरूय दिल्ले आहा, ताजेर रजिस्ट्रेशन फीस आसा। त्याच बरोबर त्या सगळ्यांनी चडांत चड रजिस्टर्ड known as Sri Sri University. There we have various courses in educational field also. Now, regarding unveiling infinity, more details. What are the benefits of the unveiling infinity? Our Dr. Hegde will inform to you. He is our senior teacher in Goa. Yeah. I have done this course in Bombay last year as well as this year. It's a beautiful, amazing experience to be taken by self. It cannot be expressed in the words, but to be experienced it by self. I was really amazed with the techniques which Gurudev gave to us. कठीण परिस्थितीत बसून कशें हाडचें तें तर हेंच घडटलें, कित्याक 15 आणि 16 सप्टेंबर हे 2 दीस श्री श्री रविशंकरजी गोंयांत येतात आणि गोंयांत एक येतात तेन्ना ते ज्ञान दितले।